मेर्शे पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या सान कायतान वाड्यार फाटल्या पावसान माड देगेकच आशिल्ल्या घराचेर पडलो. थळाव्या लोकांचें नशीब बरें आसलें म्हण सालवार. माड घरार पडलो मात कोणाक कांयच जावंक ना. माड पडटना देगेक आशिल्ल्या लायटीचे वायरी तुटले. थळावे लोक मात मेर्शे पंचायत आनी विद्युत कार्यालयाचेर तिडक उक्तायतात. मेर्शे रावपी पावलू डिसूजा आनी प्रशांत वेंगुर्लेकार म्हणटात, हो माड केन्नाय पडपाक शकता आनी पडल्यार हाचो त्रास आमकां जातलो. हो माड कापचो अशी विनवणी करपी पत्रां विद्युत कार्यालयाक आनी पंचायतीक केल्ली. हांवें पंचायतीक हो माड मोडोंक जाय म्हणून हो माड एप्लिकेशनां केलेली इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक आनी म्हाजे पंचायतीक. तर हांवें तें पयलें हांवें एप्लिकेशन केलें ताका 20 तारीख मे. कितें दुसरें एप्लिकेशन केलें ताका 19 मे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाक. कितें आनी मागीर ताका हांवें 31 हे पळय लेटर आहा म्हाका कडेन 31 एप्लिकेशन केलां माड मोडटलो म्हणून. आनी हो माड तो हालतालो इतलो डेंजरस. आमी तुमी पळयता आसतलो हो माड जो पडला ताका आमी मे म्हयन्याच्यान एप्लिकेशनां दिल्ली आहा. सरपंच विलेज पंचायत ऑफ मेर्सेस ताका दिल्ले आसा. मागीर एसिस्टंट इलेक्ट्रिकल इंजिनियर बांबोळे हाका आमी 2 लेटरां दिली. पूण हे डिपार्टमेंट आहा पळय तशीच आमची पंचायत आसा पळय ती न्हिदलेली आहा. हो माड सारको डेंजरस आसलो. इतले हे नेग्लिजंट आसा ह्यो ऑथॉरिटीज म्हाका सांगपाक बसून लॉस दिसता. इतली पत्रां बरोवन पासून कोणीच लक्ष दिवंक ना. कसली नाका आशिल्ली घडणूक घडलेली जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेता आशिल्लो असो प्रश्न मेर्शेकार करतात. आनी हो माड तो हालतालो इतलो डेंजरस. आतां एक कितें जालां कोणाक कांय जावं ना तेजेर आमी हॅप्पी आहा. व्हडलें कांय जावं ना. पूण जालेलें जाल्यार हें खूब प्रॉब्लम जावपाचें. हेज्या फावटी पंचायतीन आनी इलेक्ट्रीक सिटीन हें चूक करूंक पावना. कोणाचें कितें एप्लिकेशन येयल्यार तें पळोवपाक जाय, इन्स्पेक्शन करपाक जाय. इतलेंच हांव म्हणटा. हो माड सारको डेंजरस आसलो. इतले हे नेग्लिजंट आसा ह्यो ऑथॉरिटीज म्हाका सांगपाक बसून लॉस दिसता की इतलो वात हो माड जर हांगा कोणाचेरूय पडलेलो जाल्यार प्राणहानी जावपाची शक्यता आसली. मेर्शे पंचायतीन लोकांच्या जिवा कडेन खेळचें न्ही. मेर्शेकारांक गरजेची आशिल्लीं कामां पंचायतीन पयलीं करची अशी मागणी थळावे लोक करतात. तशेंच आतां कितले त्रास हे लोकांक. एक सकाळच्यान 6-7 जातले तो माड काडटा म्हणसर तेन्ना मागता बाबा तुमी न्हिदलेले आहा ते तुमची ड्युटी ती. तुमी ड्युटी करा आनी गोंयांक आमी फुडें व्हरया. तुमी न्हिदून रावनाका इतलेंच आमी मागता. थँक्यू. हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी PWD इट इज ड्युटी ऑफ द PWD डिपार्टमेंट. दे हॅव टू इन्फॉर्म फायर ब्रिगेड अँड देन कट इट. व्हेरी सिंपल. ते आपूण कोणूच घेवंक सोदिना फुडें. देरफॉर इट इज शियर नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ दीस डिपार्टमेंट. ऑल्सो पंचायत आमचो पंच पळयत जाल्यार पळय हांगा लागीं आसा ताका पडलेलेच ना. तो 3रे फावटी निवडून येयला पूण पडलेलें ना. सांगपाचें म्हटलें तेजी मिसीस आतां पंच म्हूण आहा. तिचें घर हें पळय हांगा सरपंच 5 मिटरार तिचें घर आहा. पूण दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबावट द पीपल. तांकां हांगासर डेवलॉपमेंट जाल्लो नाका. फकत निवडून येवपाचें आनी खुर्ची सांबाळपाची. हांव शिटकाणी दिता मेर्शे पंचायतीक की प्री मॉन्सून वर्क्स तुमी आजून पासून केला वा ना केला. जायत्यो वस्तू हो आतां झाडांचो हें झाड पडलेलें जाल्यार रस्त्यार आनी कितल्योच गाडयो हिंगासर पिड्यार जावपाच्यो आनी कोण मरत आसलो म्हण सांगूंक जायनासलें. ध्यानूच हें आमकां साल्वार केलें. हें झाड पडपाचें आसलें खूब तेंप जालें. मेर्शे पंचायतीच्या मेंबरान तांकां कळयलेलें पूण इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी पंचायतीन आयज पासून हें झाडाचें कांयच फुडें घालूंक ना. हांव सांगूंक सोदतां की मेर्शे पंचायतीक तुमी असल्यो वस्तू ज्यो लोकांक त्रास जाता त्यो पयलीं हातीन घेवच्यो आनी मागीर तुमी कन्स्ट्रक्शनां आनी कसली आहा पळय तें परमिशनां ती मागीर करची. आतां हेच हितून हांव सांगूंक सोदतां की
प्री मॉन्सून तुमी वर्क केल्या पळय ते तुमी हे सामके खूंय झाडां आहा, खूंय लायटीच्या खांब्याचेर तिका झाडां येयलेलीं आहा आनी गाटर्स आनी कितें आहा पळय ते तुमी केल्या वो ना केल्या वो आतां फुडाराक कोत्तले. हांव कितें सांगूंक सोदतां पंचायतीक तुमी हें पयलें करचें आनी मागीर तुमी दुसरे कामांनी हात घालचे म्हणून.